हे जे उदक हांगासर दिसता, ही तळी आमकां हांगासर दिसता, तेका खुबशे औषधी गुणधर्म आसा अशें मानले वयता. देशभरांतल्यान तशेंच देश विदेशांतल्यान खुबशे लोक जे आसा ते खास हे पाणी पिवपा खातीर व्हरपाक येतात. आनी खास करून दोळ्यांचे तांकां दुयेंस आसा, तर अशा लोकां खातीर आनी अशा दुयेंसां खातीर हे जे उदक आसा ते हे अशे रोग बरे करपा खातीर मदत करता अशें मानले वयता. तेज्या खातीरूच ही तळी जी आसा ती खूब प्रसिद्ध आसा, निरंकाराच्या रायतली तळी. आनी हे जे उदक आसा ते ही राय जी आसा खरें तर ही माळोली गांवांत येयली तरी सुद्दां 3 गांवांक लागतात ही राय जी आसली. ते 3 गांव म्हटल्यार उस्ते हो एक गांव आसा, माळोली गांव आसा आनी नानोडा गांव आसा. तर ह्या तिनूय गांवांक ही राय लागता. आनी नानोड्या गांवाचे लोक तशेंच माळोलीतले लोक आपले जे शेत करता किंवा कुळागरां करता, तर तेज्या खातीरूय ही जी झर आसा हांगासली ती तेकाय पाणी पावोवपा खातीर उपयुक्त पडटा. अशी ही औषधी गुणधर्म आसलेली झर हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा.